जुआं परमणे जेजू क्रिस्ताची बोरी कोबर आवे सोर्दा वोड 31-42. जेसूक फातरावंक जुडेवानी नव्यान फातोर उकोडले. जेसून तांकां सांगले, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो हांवेन तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे कोरणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुडेवानी ताका जबाब दिलो, बरे कोरनेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपणाकूच देव करताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां, अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना? म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा, आनी पवित्र पुस्तक मोडो नजो. आनी आतां बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला म्हूण हांव देवाचो पूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना. तर तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कोरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर बावार्थ दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जोरी तुमी म्हजेर बावार्थ दवरिनात त्या कोरण्याचेर तरी बावार्थ दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सवे आसा आनी हांव बापा सवे आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोन येतलें. त्या वेळार ताका ते नव्यान दवरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटोन गेलो. जुआंव पयलीं जॉर्डाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुआंवान कसलीच कुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी थंय जायत्या जाणांनी ताचेर बावार्थ येवलो. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.